बीन कितें तुमच्या पॅनल बीन आमच्या अध्यक्षान क्लियर सांगला न्ही, हातून आनी दुबावूच ना. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमच्या अध्यक्षान तुमकां ऑलरेडी सांगला, गोवा फॉरवर्ड पक्ष हे 25 सीट लढयतले, जे 3 कुडतोरी पडटा, उरिल्ले फातोर्डा आनी मडगांव जे पडटा, हे सगळे मतदार वॉर्ड्स आमी लढयतले. कारण आमकां म्युनिसिपालिटी करूंक जाय. म्युनिसिपालिटी आमची म्हणून फॉर्म जर करतले आनी लोकांक जर न्याय दितले जाल्यार नंबर जावपाक जाय. जाल्यार फातोर्डा पुरतेच कंटेस्ट करता नंबर जायना. सो वी विल हॅव टू कंटेस्ट टू फॉर्म अवर ओन म्युनिसिपालिटी टू टेक मडगांव फॉरवर्ड. इंडिपेंडंट गोवा फॉरवर्ड पार्टी. पण कोण इंडिपेंडंट बीन कॅन्डिडेट बीन तुमच्या वांगडा बीन सपोर्ट येतात ते मागीर पळोवचें पडटलें न्ही. इलेक्शन येतरे कळटलें की कशें वॉर्ड कशें रिझल्ट जाता. आमगेली मोख आहा की ह्या खेपे गोवा फॉरवर्डाची मंडळ घेतली. दुसरे केस हल्लीच दामो विजयाचेर बीन वेगवेगळे कमेंट कर त्या संदर्भात तुमचे पळयात, आमचो लिडर एक एस्टॅब्लिश लिडर, 3 टर्म जिखून आयला, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाला, काणकोण ते पेडण्या पर्यंत भोंवता, लोकांचे गाराणे आयकता. सो हे सगळे जाल्यार पॉझिटिव्हिटी इतली आसा, आमकां दिसना की ते नेगेटिव्ह जे कोण कमेंट करतात, वी शूड रिप्लाय अँड कम टू तांच्या स्तराचेर आमी येवंक. आमकां दिसना की वी शूड कम टू देयर लेवल.